आप सभी को धन्यवाद। आप यहाँ छठ पूजा के लिए आए। छठ पूजा 2016 में दाजी सालकर साहब ने स्टार्ट किया था, जब ये काउंसलर थे। तब से दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नई नई व्यवस्थाएं होती जा रही है, भीड़ भी बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है इस बार और ज़्यादा भीड़ हो गया। हम सभी छठ व्रती की तरफ से दाजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोवा में ये छठ पूजा मनाते हैं, हाँ। कैसा लगता है गोवा में मनाने, क्योंकि आप गाँव में मनाते थे? गोवा में पिछले 10 साल से देख रहा हूँ मैं, छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। मैंने टीवी में भी देखा है, ऐसा पटना में भी नहीं होता जितना यहाँ पर हो रहा है। मुंबई जुहू बीच के ऊपर भी इतनी धूमधाम से नहीं होती जितना कि वायनाड बीच के ऊपर दाजी साहब कराते हैं। इस कार्यक्रम को इन्होंने इस लेवल तक बढ़ा के गया, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई सुआ नहीं कि ये जो लेवल है इतनी हाई हुई है। जो लोग गांव जाया करते थे, जिन्हें ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी, फ्लाइट की 3 गुना 4 गुना दाम देना पड़ता था, आज वो लोग यहाँ इस सुविधा को महसूस कर रहे हैं और इसके कारण सभी परिवार के साथ यहाँ छठ पूजा संपन्न कर रहे हैं और अपने परिवारों को भी बुला रहे हैं कि आप आइए। और इस वायनाड बीच पे, वास्को के वायनाड बीच पे जो हमारे वास्को छठ पूजा समिति के जो मेन करता धरता कृष्णा दाजी सालकर साहब हैं, उनके नेतृत्व में उनकी पूरी जो टीम है इतनी मेहनत से लगी हुई है, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बूढ़े के लिए और हर एक व्रती के लिए इतनी सेवा प्रदान कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके हम उनको सेवा दे सकें, किसी तरह का दिक्कत ना हो, किसी तरह का कष्ट ना हो। लाइट की सुविधा हो, चेयर की सुविधा हो, चेंजिंग रूम की सुविधा हो, पूरी जो है रास्ते की साफ़ सफाई, जो सैंड की है, पत्थर की है, पूरे ढक देना, मेहनत करना, पूरी एरिया को इतनी साफ सुंदर और सुहावना लुभावना बना दिया है कि ये जो इतना अट्रैक्ट हुआ है, ये बिहार यूपी ने पूरे इंडिया के अंदर जो ये व्रती हैं वो लोग इस चीज़ को पूछते हैं। आज आमच्या ह्या छठ पूजेचो 10वें वर्स आणि खरेंच उमेद दिसता, कित्याक 2016 जेन्ना ही पूजा आमकां एक सर्विसमॅन हांच्या बरोबरीन सुरू केल्ली, तेन्ना ल्हान प्रमाणात सुरू जाल्ली पूजा येदे व्हडल्या स्केलार आमी व्हरून पावयल्या आनी इतले लोकांचें पार्टिसिपेशन पळोवन, लोक येता ते पळोवन उमेदीन येता। म्हणजे लोकांक आतां खबर आसता की छठ आणि परत सांगपाची गरज ना, हांगा सगळी व्यवस्था तांची केल्ली आसतली म्हणून तांकां खबर आसता। ही जी पूजा आसा एक एकदम कठीण व्रत आसा, ऑलमोस्ट 36 आवर्स फास्टिंग करपी जे व्रती आसा, खूब कठोर तर हातून हे व्रत करतात। कोण कोण न्हिदून येवन, म्हणजे ह्या स्थळार पावपाक न्हिदून पाया पडून येतात फुडें आनी अशें म्हणटात की हे व्रत केल्ल्याक खूब आयुष्य आरोग्य आनी सगळें बरें जाता आनी ह्या पुजेक हातभार लायिल्ल्या मनशाक खूब पुण्य मेळटा। सो आमच्या हे गेल्या 10 वर्सांनी आमी जे पळयलां की जे लोक आमचे कडेन जोडले गेल्या, तांच्या सगळ्यांच्या तोंडाचेर जेन्ना हॅपिनस पळयता, सगळ्यांक दिसता की जेन्ना पुजा बरे तरेन करून जेन्ना दुसरे दीस सकाळीं ती सगळी वता, तेन्ना आमकां खंय तरी एक बरें कार्य केल्ल्याचें कितें तरी आमी एक सार्थक, म्हणजे एका खूब सनातन अशा हिंदू धर्माच्या एका आमच्या फेस्टिवलाक आमी आमचो हातभार लायला, खूब बरें दिसता। पूजा गेली 10 वर्सां आमचो आमदार बाब दाजी सालकर करता आनी ती छठ पूजा 10 वर्सां पयलीं आनी आतांच्या हितून खूब डिफरंस आसा। तुम्ही पळयता जाल्यार आमचो कितलो सुंदरसो बीच आयज तो सुंदर ते आमचो भगवा झेंडा आसूं नाजाल्यार लायटींग आसूं कितलें बरें दिसता, की पळोवपा सारकें दिसता आनी क्लीन आसा, वातावरण बरें दिसता, लोकूय खूश जाल्ले आसा। पण आमदार अशें इंडियन छठ पूजा सगळ्या जाग्यार मनयता, पूण जी वायनाड बिचाचेर जाता ती अशी केन्नाच जावंक ना पयलीं पासून। आमी जेन्ना आज तक बाकीचे न्यूज चॅनल पळयता, पूण जितली सुंदरता जितली गोंयांत आनी भायणां आसा ती सुंदरता आनीक खंय दिसना। देव बरें करूं म्हणटा आमदार दाजी सालकाचे, जे खंयचे तेणी सण हातीन घेतल्या, जावं शिगमो जावं नाल्यार आमचे राम मंदिराचे जेन्ना हे जालें स्थापना दिवस जालो तेन्ना आमचे भव्य डेकोरेशन जेन्ना तेणी केलें स्वातंत्र्यपादाचेर, जावं सप्तक जावं अशें जे कांय 3 वर्सां जालीं जे तेणी हातीन दवरला, तेन्ना कितें तरी चेंजीस जाल्ल्या वास्को खातीर आनी वास्को तो कितें बरें करपाक सोदता म्हणून सगळे लोक तेच्या वांगडा आसा। छठ पूजा आमी वर्सान वर्स ही मनयतात आनी छठ पूजा ही आमच्या सूर्यदेवाची पूजा, चडांत चड उत्तर भारतीय लोक ही मनयतात आनी खूब बरें दिसता की आज खुबशे गोंयकारूय हे हातून सहभागी जातात। सूर्यदेवाची पूजा म्हणजे सकाळी जे आमी अर्घ दितात तेच अर्घ दिवपाची हे कार्यक्रम आसा, म्हणजे पूजा आसा आनी आमी जशे डेली घरा कडेन अर्घ दितात, आज उगवतेच सगळ्या जातात आमी उगवतेच सूर्याक अर्घ दितात, पूण जो अस्त जाता ताका आमी केन्नाच अर्घ दिना। पूण ही इतली कठोर अशी हें आसा, व्रत आसा की जे देवता मावळत्या सूर्याक आमी अर्घ दितात आनी फाल्यां सकाळीं जेन्ना हो सूर्य उगवता ताका अर्घ दिवन आमी ही पूजा आनी हें व्रत आमी तोडटात।
गेली 10 वर्सां म्हाका खूब उमेद जाता सांगपाक की गेली 10 वर्सां आमी ही पुजा करतात आनी 10 वर्सां पयलीं हे सगळे उत्तर भारतीय ह्या बायणा बिचाचेर येताले आनी काळखानूच खंय तरी आपली ही पुजा करताले। जेन्ना पसून एक्स सर्विसान आमचे कडेन जोडले गेले तांणी म्हाका सांगलें की ही पुजा तुवें हातान घेवची आनी तुवें करची म्हणून आनी त्या वर्सा पसून आज पसून आमी हांगा ही पुजा करतात। एकदां अशें जाता की खुबशे उत्तर भारतीय लोक हांगा आपल्या कामा निमित्तान नाल्यार पयलीं जेन्ना MPTP आसताली तेन्ना हांगा येवन स्थायीक जाल्ले आसता आनी खुबशे जाणांक हे व्रत करपा खातीर आपल्या गांवांत वचपाक शक्य जायना आनी त्या खातीर तांचे खातीर हांगा एक वातावरण निर्माण करप आनी जशें तांच्या गांवांत आसा तशेंच एक फील आमी दिवपाचो प्रयत्न तांकां केल्लो आसा।